विषय कसं म्हणून समज सांगो वंदना जीव एक नमून दत्त गो त्या दिसू अम्मा संगनशी करनशी ತಂಗಲ್ घरा दुखून धावून येईल येईल की त्या बाबाजीक मस्त कोप येयलाके हाक पुरा कारण तू म्हणू तिक दिसू राती मळवरी सौच खै जगडी जोर 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 दल्लाके तक समदान ಅಲ್ತ ಪೆಲ್ತಂಚನ್ ಪೂರಾ ಹೀಗೆಲ್ ಪುಟ್ಕಾಯಿ ಭಾರಿ ಚಡ್ದಲ್ಲೆ ಎಕಡೆ ಮಾಯಿ ಮಾವಕ್ಕ ಪೊಳೊಂಗೇನ 4 ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಔಸು ಕೈ ಪೊಳೊಂಗೇನಿ ಕಂಚಿನ ಮನೆ ಬಾಯಿಲ್ ಮೆಣಸಿ ಹೀಕಿ म्हणू ಉಲ್ಲೊಂಗೆತ್ತ ಸದ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ती डिस्टर्ब झाल्या इतलं पाहुणा म्हणके बाबाजीक ತಂಗಲೆ गावाकची ट्रान्सफर दल्लाके हा थई वत्ता म्हण बसलाके हिक्क तई हಳ್ಳಿ वच मळदाय नमो तुम पुरा गोतस मो ಈ ಯಾನ म्हण हटके यानदಲ್ಲರ ಅಡ್ನ हे कशी मिगेल स्ವಂತ घर तुगले नावाक बरायता ದುಡ್ಡು ಪೂರ್ತಿ तुक कसंत हे गो महिन्याक ದುಡ್ಡು इतलं म्हण पेटायता तू हे घर पूट करता छंगा बैस हावनी मुन्न वत्तती म्हण बसलाके अयो तेव्हा मुन्न अपुंगेन वत्त म्हण बसलाके वे ताकतीक पळोंगेच दत्त कैवे मुन्न हिक्क सोंड्राब्बनापा पूर्ती ऐक ग अम्मा ही इथले लढाई जाता ना ही नाही तू सांगेल वेरी सांगलं काय मुन्न मक्क सोण या ना हावनी मुन्न हंगसती तुम्ही त्याला वचती म्हणून तिथले बिटर बाबाजीन मुन्न आपेलके कसा विषय म्हण सांग तू मी गेलोटेत की हंग राबता म्हणून ना ना हांव तुका लोट्टू येता ही गेला म्हाका चंद कोण पळोवंक घेनी आनी म्हाका ही पळोवन घेतवे केदने पळयला फुट फुट म्हण जीव खाता म्हाका ही गेल पुटकायन थंग राबचे जायना हांवें तुका लोट्ट येताना म्हण ती हट कोण बसल्याके अक्कन कित सांगला रे आयकनीके मागीर तीन आनी कसं करचें बाबाजीले पायरी पडलके कसं केल्या बाबाजी आयकयनाके एके तू थंय येवनू आमगे लोट्ट हुंदूंग येना आसका नावे तू एकली हंगराब हावनी चरडू घरा वत्तती तू कसा पळून पूट करता हंग बैस तुका दवकदल्लेले दुड्ಡು इतले नवे तुका बंद बांधव कोणे नाक नवे एकलीची सगळो दीस घर फूट कोण हंगा बैस म्हणून बसलाके हिंग दయ్యನ म्हणलेक तुका दायदಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ದೈದಲ್ಲ ದಿತ್ತ हावंतू हंग तुका लोट रब्बना म्हाका पूर दावन गेला म्हण बसलाके आता कसा कोरका म्हण ती कळता ना आपळे अಯ್ಯೋ देवा नमने दल्लिगो अಯ್ಯೋ पाप सुगंधी छे ಡೈವರ್ಸ್ गिवर्स म्हळ्यारी थो कसं काम दल्गो हांव ते दीस चिक्की ताळमेर आसून अಯ್ಯೋ आता त्या प्रौढ कासकोन घेतल्यार प्रयोजन ना थो देवा मिगेल निमित्ती मिगेल दुवेक अशी परिस्थिती येईल मो ताकाच म्हणच्या मा कोप्पा आता बुद्धी देऊ नये म्हणून तू इतकी ते दिसते राबचे दायनशी धावून येयली आता पळय इतले पुरा दल्ला मिगेल मन बाबाजी असले कसं एक घटने मेळ म्हूण राखता असेल की म्हणून तत्ता वेळ हंगेले सांगतसील की हांव देखून हिगेले दीस काडटस हिगेले दीस काडचे दायना म्हाका कसले पुणी हडिकोन घेतली की म्हण दल्ला होड गळपास गळे खाव घालून घेतील वरी दल्ला म्हण पुरा तत्ता वेळ सांगतसील इंतके बाबाजी हानी समाधान करतसील के आदने पाय समदत्तल बाबाजी म्हणू जाल्यार आतां अशी दल्ला पळय आनी तो बाबाजील चूक येस म्हणचकी अक्कल चूक येस म्हणचकी कसा म्हणू कळना पळय आनी तो चूकी कोणाल म्हण सोदूच पशी मुन्नल भविष्य पळोवका गो वही सुगंधीक सांगची भारी कष्ट आस बाबाजीले हातपाय दोरकदायत हांव एक उत्तर उल्लन पळोच की कष्ट कष्ट होन्ने कोणाल उत्तर ऐकूच तितेर बाबाजी ना ताका पाप पुरपूर धांवन गेला आम्ही खंयची तोंड घेवन ताका निमगूच सांग दलारीची हांनी फोन करून उलयले तेन्ना हांवें उलयली मस्त रिक्वेस्ट कोन्न घेतले आकाक हांव बुद्धी सांगता आदने पाय समदती इतले वर्ष काडला के आनी 4 दीस ताळमेंत असले री ती समदत बाबाजी एक अवकाश दी तिगेल परत जावन हांव तुमगे लागीं मागून घेता म्हळ्यार बाबाजी इतले वर्ष समजायना तिले आनी 4 दीस भितर समदत वेती 7 दिना म्हाका पूर जावन गेला हांव बरी ती समदत्ता म्हण राखून बसले रे मिगेल जिवाचे मिगेले आरोग्याचे गती कसने हां मिगेल आनम्म लोटो 4 दीस आसता अम्मा कानक भारी प्राय दल्ला आज की पाय की म्हणजे परिस्थिती असती
असल टायमार हांव अन्नालो अम्मालो ट्राप का ते तांगेल सेव करून घेनू हांव आसता थंय मिगेल दुवे मिगेल तेत म्हण हट केल्या तशें तिकाय आपण व्हरता तुका लाकाका बुद्धी येवनू थंय येवन राबता म्हण जाल्यार राब्बो ना हांवें तेंची राब्बो हांव तिगेल वयरी आशे सोडून सोडला म्हण सांगतास अशें आसतना कशी उलोवचें हांवें अय्यो देवा सुगंधील गती अशी जाल मुगो छे हाका पुरो हांव कारण जालकी म्हण हांव सांगचें जाल्यार अम्मा तूं आनी अण्णान बाबाजीक फोन कर न्हू तुमी सगळे हांगे येती हांग बसून ಒಟ್ಟು उलोवया म्हणू सांगचें लायक आशिल गो मागीर ही कशी पण कर न्हू अक्काक एक चिके तिलवळीके सांगू न्हू बाबाजी लोटोची तशी कोरियत आशिल गो अम्मा ಕೇಶವಲ ಗುಲ್ಲೋಚಕ್ಕಾಯಿ ತೊಂದರೆ ನಾಗೋ ಉಲ್ಲವೇತ ತಗಲ್ ಪಾಯ್ದಲ್ಲರಿ ದೊರಿಯತ ದಲ್ಲರಿ ತೋ ಮಿಗೆಲ್ ಉತ್ತರ ऐकत्वे म्हण हांव सांगचें जाल्यार रे बाबाजी पशी चिक्की सुगंधीक बुद्धी सांगका तिने बामूण काही असकी थंय हांव राबता म्हणू हुंदूंक घेवन गेले रे कसनय तक्रार ना मो चंदाय राशेत मो आनी बाबाजीले ट्रान्सफरेबल जॉब बाबा आनी एक थोडे वर्ष जाले मेरे वापस तो विंगड गांवां वता थंय जीवन आरामार करी येत नवे थोडे दीस सैसून घेतले रे हिक्का चांग मो अक्का का तोपसूच काही होड कष्ट ना ती काही तिगेल चुकी कळला आता मुन्ना नुल्लेल ती होड शॉक दिला मिगेल इतले सांदुवे नुल्लेले म्हाका कितले बेजार जाल्ले आसतना मिगेल निमित मिगेल अम्मा कितले बेजार जावन आसच्या पुरो म्हण ती येतेक न्हू पश्चाताप भोगतास तशी जावन अपसूच कष्ट ना दलरीची कशी सांगचे हिगेल पुटकाई कसोणच कामो ताजे ಬಗ್ಗೆ हिंचिकेची कॉम्प्रोमाइज जाल्ले रे पुरा समजायत पळोया उल्लोन पळोया खंयच्या कामा तू एक बाबाजीक फोन करी हो बाबाजी या बैस बाबाजी आन भितरच हा या अम्मा केशव बाबाजी आयला गो एक नमोन बा बाबाजी एकलो आयला की अक्क येयल्या ना बाबाजी एकलो आयला हांव हांगा उरलोन रबल्यार बाबाजी कसन लेकात हांव भायर वता